बुधवारा दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घाली। पावसाच्या तडाख्यात कांय कडेन झाडांची पडझड जाली। मयेच्या केळपाय वाड्याचेर विठू माडकर हांच्या घराचेर आंब्याचे झाड पडून घराची मोडतोड जाली। जाल्यार नार्वेच्या मुड्डेर वाठारांत एका टॉयलेटीचेर झाड पडले। नार्वे सयत वाठादेव आनी कुडचिऱ्या लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो। दिवचलच्या उजो पालपी दळान मजत कार्य केले। काल पाऊस पडलो न्हू, त्या पावसाक आंबो कोसळून पडलो घरांत। आणि आंबो पडलो न्हू तेन्ना आतां भायर वसल्यार कोण नासली? वसऱ्यार आमी दोगांय आसलेली गो बायलां। ती मातशी घरान पावली गेली म्हणून वाटावली आनी सगळ्याची आमची इबाड जाल्या घरान पडून। आतां पावसाक लागून तुमकां हे ना म्हणजे वस्त्र सबन हे जालो? वस्त्र सबन गेलो आमचो, ते वस्त्र गेलो आनी सगळेच गेले। ते कुशीक जे डेंजर झाड आसले ते मारते म्हणून तुमी कोणाक कळोवंक नासलें? सांगलेले ते तेणी कंप्लेन केल्ली, म्हटल्यार तेणी कांय खावंक ना आनी कळोवंकय ना हें करून। आतां तुमी सादारण म्हाका दिसता पळय सरकारा कडेन कितें मागतात? तेणी आमकां कितें मदत करपाची। राती पावस पडल्या कारणान हांगा भरपूर झाडां पडलीं, 5 ठिकाणी झाडां पडलीं। पयले नार्वे, मया, कुडचिरे आनी वाटाडेव। पयले मया कॉल आमच्या स्टाफान एक कॉल दिले आमकां घरार झाड पडला म्हणून, आनी प्लस ते लायनीचेर पडलेले। मागीर आमी गेले आनी एक्चुली वयताले आमी मया मुड्डीचेर आमचे नार्व्या। पयलीं म्हणटा तें करुया म्हणून थंय पयलीं गेले, मागीर ते कंप्लीट केले आनी मागीर थंय गेले आमी आनी ते कंप्लीट केले। म्हणजे ते पडलेले कशें कारण टॉयलेट प्लस तेजी खोप आसली, गरीब बावडी आसली। खंयसर नार्व्या? हय नार्व्या। आनी मया? मया ती बावडी गरीब उरली, तिचे 90,000 लॉस जाले। सेव केले आमी लाखभर रुपया। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।